भांगिवून पावलू रोमकारांक बरयलेले चिटीवेले वाचप. भाव भयणीनो, आमकां कायदे आसात खरे, पूण मासा रोगता पोरमोणे आमी जिवोवची म्हूण आमकां मासा रोगता थंय कायदो ना. मासा रोगता पोरमोणे जियेशात जाल्यार तुमी मरतल्यात, पूण आत्म्या वरवीं कुडीच्या कुरण्याचो जीव काडशात जाल्यार तुमी जिवी आसतल्यात. देवाचो आत्मो चलयता तितलीं देवाची भुरगीं. तुमकां आनीक एक पावट भिरांतीन भरता तसलो गुलामपणाचो आत्मो तुमी घेवंक ना. तुमी घेतला तो तुमकां देवाची आपणायलोली भुरगीं करता तो आत्मो. तो आमकां आबा म्हणगे बापा असो उलो मारूंक तांक दिता. आनी अशें आमी देवाची भुरगीं म्हूण आत्मो आमच्या आत्म्या बराबर आपुणूच गोवाय दिता. म्हणटच आमी भुरगीं जाल्यार आमी दायजी जाता. होय, दायजी देवाची आनी दायजी भाव भयण क्रिस्ताची. ताचे बराबर मोहिमेवून जातल्या जाल्यार ताचे बराबर आमी कोश्ट मात सोंसूंक जाय. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. आमच्या देवाच्या हातांत आसा आमचें तारण. उठ देवा, तुज्या शत्रूंची दुस्पट कर. तुज्या दुस्मानांक तुजे मुखार धांवडाय. पूण बरीं मनशां देवा मुखार संतोसतात, आनंदान मुरगोटून गायतात, नाचतात. जबाब: आमच्या देवाच्या हातांत आसा आमचें तारण. आपल्या पवित्र घरांत रावता तो देव अनाथ भुरग्यांचो बापूय आनी विधवांचो आस्कारी. एकसुरांक देव बिराडाक एक घर दिता. कोयद्यांक सुटका दिवन सुकेस्त करता. जबाब: आमच्या देवाच्या हातांत आसा आमचें तारण. दिसान दीस निरंतरी देवाक वाखाणुया. आमची सोडवण करता तो देव आमचो भार आपुणूच उबारता. कसलो देव आमचो, ताच्याच हातांत तारण आसा. मरण आनी जिवीत सर्वेस्परा देवाचेच गूट. जबाब: आमच्या देवाच्या हातांत आसा आमचें तारण. Sorvesporak, 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 sorvesporak. सोम्या, तुजें उतर सोत. सोता वरवीं आमकां संस्कार लोली कर. Sorvesporak, 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 sorvesporak. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू जुडेवांच्या एका देवस्थानांत एका सोनवारा दिसा शिकवण दितालो. 18 वर्सां देवचारान वायटाकान केल्ली तसली एक बायल थंय आसली. ती सामकीच पोंगडी जाल्ली आनी कितेंच केल्यार तिच्यान तकली उखलूंक नीट रावंक जायनासलें. जेजून तिका पळयली आनी आपणाशी आपोवन हाडून म्हणलें, आगे, तुज्या वायटांतली तूं सुटली. आनी आपले हात तिचे दवरिना फुडें ती सारकी उबी जाली आनी देवाक दिनवासूंक लागली. पूण सोनवारा दिसा जेजून पिडा रोग बरो केलो देखून देवस्थानाचो अधिकारी रागार जावन असो लोकांक उलोवंक लागलो. वावर करूंक 6 दीस आसात. त्या दिसांनी येयात आनी बरी जावन वचात, न्हय सोनवारा दिसा. परतीपाळून सोम्यान ताका म्हणलें, आरे दोंग्यानो, तुमचे भितरलो जण एकलो दावणेक बांदलोल्या आपल्या पाड्याक
वो गाडवाक सोडून ताका सोनवारा दिसा उदकाक व्हरोना? तर 18 वर्सां देवाचारान बांदून दवरलेले हे आब्राहामाचे दुयेक ह्या सोनवारा दिसा सोडची न्हय आसली? अशें तो म्हणटा आसतना सगल्या ताच्या दुस्मानांक लॉस जाली, पूण ताच्यो ओजापांच्यो कोरन्यो पळोवन सगल्यो लोकांक मोठी खोस जाली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल बोल. अस्तोरे तुका सुटका मेळ्ळी. लूक 13:12. जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत 18 वर्सां कुडीचे पिडेंत आशिल्ले बायलेचे दूख पळोवन तिका चलोवंक उबी करता आनी ती देवाक दिनवासता, आर्गां आनी मोहिमा दिता. खरेंच दिसपट्टी ह्या संदान आनी पिडेस्तांची मागणी संस्कारा वरवीं जायत्या लोकांक पिकोवणी मेळटा. तर परतून परतून ह्या संस्काराचो पुराय आत्मीक फायदो काडूंक आमच्या भावार्थ्यांक आमी शिकोवंक गरज. 18 वर्सां देवचारान उपांगूड केल्ले बायलेक जेजू बरी करता. तिचे सवे मोग आनी हुस्को दाखोवन तिका भलायकी आनी शांती दिवन तिचे दूख आनी पिडा पयस करून जेजू सर्गीचें राज संवसारांत पुरजोडला म्हूण दाखोवन दिता. मोग, शांती, बरेपण, भलायकी ही सर्गीच्या राजाची फळां. आमचे मदें जेजून सर्गीचें राज विस्तारून हाडलां. आमी सर्गीच्या राजाची नागरिकां जातली जाल्यार आमच्या जिवितांत ही फळां मोग, शांती, बरेपण, भलायकी दिसून येवंक जाय. जायते फावटी मोगाचे सुवातेर आमी क्रोधान आनी रागान जियेल्या. शांती हाडचे बदलेक कुटुंबान, समाजान फूट घाल्या. बरेपण विस्तारचे बदलेक एकामेकाची वायट चिंतलां आमी केलां. आमच्या उतरांनी आनी कोरन्यांनी एकामेकाची भलायकी बिगडूंक आमी सुयेग जाल्या. सर्गीच्या राज्यांत वांटो मेळूंक सर्गीच्या राजाची फळां तुज्या जिवितांत उत्पन्न कर. तर आयज आमचो थाराव जावन दी. प्राचीत संस्कार घेवन आमच्या जिविताची बदलणी करूंक वावरुया.